For what reason? And why they are coming for this reason? एके सायडीक हांव कितें पयलो ते काफेचो गुन्यांव करता ते कोण ऑपरेट करता ते हांव तेच बराबर हे भुरगे मनशाक कोण येयल्या तेका तेजोय गुन्यांव करता कित्याक तुका कित्याक जाल्ली ती चेडूं आनी जर वचपाक तुका बायल ना तुका भुरगीं ना हे येता कित्याक हे कारणाक लागून you will see now next I mean in the month of October you see how strict the Kalagut Panchayat will be. Whoever is coming with these jeeps and all, we will have a post over there. सगळे चारय एका पोस्ट घालतलो बाबा तुमचे एनओसी आमचे हे हॉटेल बुकींग दाखल म्हणून हॉटेल बुकींग ना घेनाका सेम थिंग इज हॅपनिंग इन पंचगनी एवरीवेअर आमकांच कित्याक ना ते आनी आमचें कितें जाल्लें आहा कोणूय हांगासर भाड्याक दिता आमचे आनी एक आहा आमचो लोक गेस्ट हावजीस भाड्याक दिता आनी तांकां कितें दिता जे कोण बरे हॉटेलर आहा ते तरी 5,000 दिता ते जाल्यार हो 16,000 दिता कोण हे कोण ते भायले येतात लायक कर्नाटका महाराष्ट्रा गुजरातीचे ते येवन हांगा गेस्ट हावस चलयता आतां हितून गुन्यांव कोणाचो आमच्या कुंगडकरांचो न्हू बोबो मारनाका फकत कालावड पंचायत तुमी पयले रिस्पॉन्सिबल 80% ऑफ आवर गेस्ट हाऊसेस आर ऑन रेंट आउट ऑफ वीच 30% लिटिगेशनान पडल्या लिटिगेशनान पडल्या दे आर इन कोर्ट्स हे फुडें कोंगड बोद्दी तांकांच वयतली पळय त्याच पासत हांव कोंगडकार कडेन हात जोडून मागलेले गेले फावटी आनी आतांय मागता ही भाड्याक तुमी दिनाका तुमी चलयात गेस्ट हावसीस त्या पासत हे कारण आहा आमकां आमी एक टेम्पो घेतला इट इज अंडर मेंटेनन्स तो टेम्पो मेळल्या उपरांत आमचो सरान सांगला PIन सांगला बाबा आमी कोण आहा न्हू तांकां गोट धरपाचें आनी केसीस रेजिस्टर करपाचे म्हणून टेम्पो रेडी केला आमी टेम्पो ट्रॅव्हलरीक आमचो कॅटल पोणाशीन एक टेम्पो आहा नाजाल्यार तुमी मदीं वचून पळय आमी नीव घेतला तो म्हणजे ओल्ड आनी तो रिपेर करता आमी आनी तो जातोच आमी फुडल्या वर्सा तूं यू वील सी दीस नेक्स्ट सिजन कोणूच आसचें ना टावर्स म्हणटा ते ऑन द स्ट्रीट देर इज नो प्रोविजन इन द पंचायत टू गिव NOC फॉर क्लब्स आतां तूं स्पा जालें स्पा पासून आमकां एक खबर कळली लास्ट वीक लास्ट मंथ आमी 4 तारखेर 5 तारखेर एक क्लब सील केलो आमी तितून 20 चेडवां आसलीं पुलीस प्रोटेक्शन दिल्लें म्हाका रायट आनी सगळीं धांवलीं दोळे दुखोर धांवना तशें धांवले रायट मागीर ते काडले आमी सील मारले आजुनूय सील आहा आनी द ओनर इज ऑफ दिल्ली आनी हे काम करतालो कोण बॅनर्जी फ्रॉम कॅलकटा सो ताका आमी ती सील मारला आनी पंचायतीन आमी आतां काल पोरूच लेटर येयलें आमकां दॅट ही वॉज नॉट अवेर दॅट सच बिजनस वॉज ऑपरेटींग इट बिकॉज ताणें भाड्याक दिल्लें तें सो दॅट्स वाय वी अपोलॉजायज फॉर इट आनी वी आर कॅन्सलिंग द कॉन्ट्रॅक्ट आनी इट इज गूड म्हटलें आनी आमी फाल्यां मिटिंगेक घेतले आनी तेजें तें लायसन्स ताका दितले आमी टू कंडक्ट अदर बिजनेस नॉट स्पा इवन फॉर स्पा वी आर स्टॉपिंग आतां गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन दिलां एक स्पा करतलो जाल्यार हे जाय म्हणून इवन डॉक्टर जावं म्हणून सो आय वील आस्क देम बाबा हो डॉक्टराची एफिडेवीट घेतलो बाबा तुजे कडेन तूं हांगा रावतलो कितलीं वर्सां कितलो म्हयने कॉन्ट्रॅक्ट दी म्हणटलो जाल्यार सो वी आर डुईंग सामकें सिस्टमॅटीक आयजूच आतां तो एकलो येयल्लो चावलाचो येयल्लो आपणाचें लायसन्स परतून दी म्हणून रेस्टॉरंट लायसन्स आय सेड नो आय कॅन बिलीव यू तुवें म्हणजे म्हाजें नांव पिड्यार गेल्लें आहा कालावडचें म्हाजें म्हणजे कोंगड म्हणजे हांव आनी म्हाजें नांव आख्खें पिड्यार करून उडयलां म्हणलें तें आनी आय डोंट केअर म्हणलें कोण सांगता खंयचो वॉर्ड मेंबर सांगो कोणूय कोण चीफ मिनिस्टर बाजून सांगलें हांव कांयच करचो ना हांगा व्हडले व्हडले इनवॉल्वमेंट आहा रे हांगा व्हडल्या व्हडल्याचे आमकां स्टेट गव्हर्मेंटाचे फोन येता हेजें लायसन्स दी रे तेजें लायसन्स दी रे म्हणून हांव लायसन्स दिना आनी आय एम नॉट इंट्रस्टेड इन गिवींग दीस लायसन्स आय एम व्हेरी क्लियर अबावट इट आनी हे आदीं पासून हांव ती लायसन्सां दिना आनी ही जालें ती फकत लास्ट 5 years. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.